नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. सप्टेंबराचे निमाणे ट्रेडिंग सेशन पॉझिटिव्ह सुरू झाले. निफ्टी 50 इंडेक्स आज 19,581 चेर बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह उक्तो जालो. बाजार 19,521 मेरेन लो गेलो आणि रोकडीत बाजारात मोठी बाईंग दिसली. निफ्टीन 19,721 हाय टच करून निमाणे 19,638 चेर 114 पॉइंट पॉझिटिव्ह क्लोजिंग दिली. सेन्सेक्स 65,743 चेर उक्तो जाल्लो. 3.5 सुमार 320 पॉइंट चढून 65,828 चेर सेन्सेक्सान पॉझिटिव्ह क्लोजिंग दिली. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप गेनर्सात हिंदाल्को, NTPC, डॉक्टर रेड्डी, हिरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, डिव्हिस लॅब, अपोलो हॉस्पिटल आणि सन फार्मा आयच्या टॉप गेनर्सात मुखार. जाल्यार टॉप लुजर्सात अदानी एंटरप्राइजेस, LTIM, इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा, TCS हे IT शेअर आणि नेस्ले इंडिया कंपनी शेअर आज नेगेटिव्ह ट्रेड झाले. आजच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉईंट थारलो लार्सन अँड टुब्रो. कंपनीक परत एक मोठी ऑर्डर मेळ्ळी आणि शेअरान सकाळीच नवो लाईफ टाईम हाय गाठलो. कंपनीच्या हेवी सिव्हिल इन्फ्रास्ट्रक्चर बिझनेस सेगमेंटाक MMRDA कडच्यान ऑरेंज गेट ईस्टर्न फ्रीवे ते मरीन ड्रायव्ह मुंबई रोडा मेरेन अंडरग्राउंड टनल करपाचे कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळे. 7,000 कोटी रुपयांच्या ह्या ऑर्डरीची खबर येताच कंपनीचो शेअर आज 3,058 रुपया मेरेन हाय मारून निमाणे 3,023 चेर क्लोज जालो. MCX कमोडिटी एक्सचेंजीचे काम नव्या प्लॅटफॉर्माचेर शिफ्ट जाता म्हूण खबर आयिल्ल्यान ब्रेस्तारा 8% वाडिल्लो MCX आज 9% पडलो. एक्सचेंजाचे 3 ऑक्टोबराक थारायल्ल्या नव्या प्लॅटफॉर्माचेर शिफ्टिंग होल्ड करपाचो आदेश सेबीन दिल्ल्यान MCX पडलो. मात सेशन सोंपय मेरेन शेअराच्या प्रेसात कांय प्रमाणात रिकवरी आयली. मिड कॅप शेअर नवीन फ्लोरिनाचो MD राजेश वेलिंग हांणी राजिनामो दिल्ल्यान शेअर आज सुमार 13.5% पडलो. 8% गॅप डावन ओपन जाल्ल्या नवीन फ्लोरिंगात सेंटिमेंट्स पेड्ड्यार जाल्ल्यान सेलिंग कंटिन्यू उरली. आज मार्केट पॉझिटिव्ह आशिल्ले मात अदानी ग्रुपा खातीर दीस नेगेटिव्ह. अबुधाबीचो इन्व्हेस्टर ग्रुप IHCन अदानी ग्रीन एनर्जी आणि अदानी एंटरप्राइजेसात स्टेक सेल करपाचो निर्णय जाहीर केल्ल्यान अदानीच्या शेअरांनी मोठी सेलिंग दिसली. आज मेटल सेक्टरान बरो परफॉर्मन्स दाखयलो. म्हयन्याभरासावन एकार एक लो गाठपी वेदांता सारख्या कंपनीतूय आज 7% जंप दिसलो. ऑटो सेक्टर आज बरे चल्ले. अशोक लेलँड कंपनीचो शेअर आज बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह आशिल्लो. कंपनीन गुजरात सरकारा कडच्यान 1,282 बसीं खातीर ऑर्डर जिखली. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.